सगळी उभी राहून मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. A23 पवित्र आमची सभा पान 11 A23 पेज 11. पवित्र आमची सभा ओची पेवा आमची गरजा उरगटा आमची दोळा आसा सोय 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 सर्वेश्वरा आमची मोरा संतोषा आमची गरजा मुरगटा आमची दोळा उल्हासा सोय 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 सर्वेश्वरा. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सभे आसो. तुमची सभे आसो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्ल्या पेद्रू डिकोस्टा देवान ताका सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. तशेंच आमी ह्या कुटुंबा पासत मागता कामिलो लुईस, मिनिनो डिसोसा, आर्कांजो डिसोसा, मिसेस सेलिना टेलिस, ओलिवेरो फेर्नांदीस, रातीन साल्दाना, पेद्रो कुटिनो, जॉन फेर्नांदीस, साताना फेर्नांदीस आणि मायकल विएगस. म्हजी बहीण मानू आयज पवित्र सभा आंकवार मारिया पवित्र सभेची आवय हें समरण करता. कितें भाशेन पाप साहेब फ्रांसिसान ही परब घडोवन हाडली 2018 ह्या वर्साक. आनीक ही परब आमी समोरपता तेन्ना हें समोरण आमी कोत्ता तेन्ना कितें भाशेन सायबीण माय आमची समेस्तांची आवय आनी पवित्र सभेची आवय दर दिसाक आमचे पासत विनंती करता. तो तिचे विणवणेन आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आनी पवित्र सभेंत बरेपण पावसांव आमी मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सरपोत बिदा देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुत सोम्या काकुत क्रिसा काकुत.
तुया थोडंसं वेळ उगी राहून तुमचे देसा देवा मुखार दवर. काकुसरा देवा आमी बोसोक भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असोकतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येताय राजभोग चडयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवायलोल्या रुखाच्या फळ तुवें केलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खालें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगल्या गर्वाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी अस्तोरे मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चाबतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवाची आवय. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. सगळीं म्हणुया, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रितुमे वेल्या सोर ओस्त्र्यां वयर बोवर्त्या देवान तुका दूं सदव केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल तांकां उगडास हाडटलो. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचे राष्ट्र हीन हलके जालें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesvoratsoi, 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 sorvesvoratsoi. बागयोंत आंकार मारये, तूं सोदो, तूं भोव मानिस्त. कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेवून आयलो. Sorvesvoratsoi, 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 sorvesvoratsoi. सोवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. Tumche sove asu,
João por morim Jesu Christa cię subobotoma. moima tuka सोम्या जेजूच्या कुर्साशी ताची आवयची भोण क्लेफसाची पोतीन मारिया आनी मागदालची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिच्या कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनीक त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची मोण घेतली. ह्या उपरांत सगलें सोपाडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तक सोपून नायट कोरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. सिरक्यान बोल्लोलें दोंडूल तुवें आसलें. ताणें सिरक्यान बुडयलोलें एक आलांबें बोडेक लावून ताच्या तोंडाची पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपाडलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे पयलीं मानू आयज पवित्र सभा आंकवार मारिया पवित्र सभेची आवय हें समोरण करता. आंकवार मारेक देवाचें आपोवणें आयलें आनी जेन्ना हें देवाचें आपोवणें देवदूत तिचे सोशी घेवन आयलो तेन्ना तिणें हें देवाचें आपोवणें मानून घेतलें. जेजूक आपल्या कुसव्यान घेतलो. 9 म्हयने कुसव्यान ताका सांबाळलो आनी मागीर जेजूक जल्माक हाडलो. जेजूक जल्माक हाडलो म्हणटच आंकवार मारीचो वावर सोंपूंक ना, आंकवार मारीचें कार्य सोंपूंक ना. पूण कितें कोत्ता, जेजूक जल्माक हाडलो म्हणटच जेजूक ती सांगात कोत्ता. जेजू बरोबर ती रावता. जेजूच्या सुखांत दुखांत ती वांटो घेता. आनीक हें पवित्र पुस्तकांत म्हजी भयण मानू आमकां मेळटा. जेन्ना जेजू कुरीस घेवन वेतालो तेन्ना ती थंयसर आसा. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेन्ना जेजू कुर्सार उमकळटालो, कुर्सार खिळायलो आसलो तेन्ना ताच्या कुर्सा मोळी ताची आवय आसा, सायबीणमाय आसा आनीक जुआंव हो मोगाचो शीस आसा. आनी म्हजी भयण मानू जेजू ओळखून घेता, मानून घेता आपल्या आवयचो मोग, आपली आवयची आपुरबाय. आनीक आपूण मोडचे आदीं तो कितें करता, तो म्हणटा आपल्या मोगाच्या शिसाक, ही तुजी आवय. आनी आवयक म्हणटा, हो तुजो पूत. आनी हे भाशेन म्हजी भयण मानू जेजू न्हूच आपली आवय शिसांची आवय कोत्ता, जेजू न्हूच आपली आवय जुआंवाची आवय कोत्ता, पूण जेजू ही आपल्या आवयक आमची सोमेस्तांची आवय कोत्ता, पवित्र सभेची आवय कोत्ता. आनी हे भाशेन म्हजी भयण मानू सायबीण माय पवित्र सभेची आवय जाता. सो आयज जे समोरून आमी कोत्ता तेन्ना केरीत भाशेन आमी आमकांच उगड्यास करूंक जाय. तें म्हणल्यार सायबीण माय कितें कोत्ता, ही आवय पवित्र सभे पासत कितें कोत्ता आनी आमच्या पासत कितें कोत्ता. पयली वोस म्हजी भयण मानू ही आवय सायबीण माय आमच्या पासत आनी पवित्र सभे पासत दर दिसाक विनंती कोत्ता, मागता. ती आपल्या पुता पासतूय तिणें मागलें, दुसऱ्या पासतूय तिणें मागलें, आनीक आमचे पासत आनी पवित्र सभे पासत दर दिसाक ती विनंती कोत्ता. दुसरी वोस म्हजी भयण मानू ही आवय जशी आपल्या पुताक सांगात केलो, आपल्या पुताच्या सुखांत दुखांत वांटो घेतलो, तशेंच ही आवय पवित्र सभे बरोबर वाट चलता, सांगात कोत्ता आनी तशेंच आमच्याय सुखांत दुखांत ती वांटो घेता. आनी तिसरी वोस म्हजी भयण मानू ही आवय कितें कोत्ता, ही आवय आमी जाणा काना गांवांत जेन्ना लग्नाक सोरो सोंपलो तेन्ना तिणें कितें म्हणलें, म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करात. आनी ही आवय आमकां हेंच सांगता, म्हजो पूत कितें सांगता तेंच तुमी करात. म्हजें पूत जी शिकवण दिता ती जिवितांत पळात, म्हज्या पुताच्या पावलांनी तुमी चलात. आनी आवय आमकां सगल्यांक म्हजी भयण मानू
आपल्या पुता सोशी जेजू सोशी ती आमकां पाठयता. जाल्यार म्हजो भयण मानू हे आवयक आमी मान दिवंक गरजेचो आनी तिचे विणवणेन आमी मागूंक गरजेचें. जाय ती शिकवण सायबीण मांयचे विशीं आमी आयकलोली आमी आयकता सगळ्या तरेची शिकवण. पूण म्हजो भयण मानू मनान धरूंक जाय. देवान तिच्या कुसव्यांत रीग घेतली. देवान तिणें देवाक हात लायलो ती देवाक लागीं आसली. जाल्यार म्हजो भयण मानू आमी पवित्र सभा तिका कितें करता तिका व्हड मान दिता आनीक तिचे विणवणेन मागता. आनी जी विनोवणी म्हजी भयण मानू तिचे विनोवणी देव रोखडोच आयकता. आनी कित्याक पासत देव रोखडोच आयकता कित्याक ती देवाक लागीं आसा. देवाची खोशी तिणें आपल्या जिवितांत पयली केली. देवाची खोशी पाळून तिणें आपलें आख्खेंच जिवीत भेटयलें. सो देखून म्हजी भयण मानू केन्नाच आमी फाटीं सरूंक पावना तिचे विणवणेन जेजू लागीं मागूंक. कित्याक जेजूची ती आवय आनी जेजू तिचे मागणें केन्नाच काडा दवरिना. तर ही परब आमी समोर ओंपता तेन्ना तिचे विणवणेन आमी मागुया, तिचो सांगात आमी घेवया, तिका मान दिवया आनी हे भाशेन भावार्थाचीं पावलां मारूंक बोरवोश्याचीं पावलां मारूंक आमी दर दिसाक वावरुया. भेटोवन एक गायन गावुया. C35 तुझ देण्यांक फावो जालो पान 40 C35 पेज 43. तुझ देण्यांक फावो जालो प्रिदुमेन आमकां दिलो मुर्शाच्या दार्पणांती आमकां दिलें तुमकां आमी तिका पिडिता. प्रितूम दिला म्हणजे म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खानी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन देव आमच्या मोगाळ बाप्पा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मारेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजे कोणवाळे आमी वाकाणटा. शेकाशेक प्रितुमेचे कितली वर्ती तुजी विजमिता. सरकाळी मनशां कितली अप्रेमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकोन्नीचे काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां पावस जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गात. तांचे वाकाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Sorvescor tu, Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय सर्वेश्वराचे नावी येता सर्वेश्वराचे नावी येता ताका सोयसोय ताका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोड ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोच मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात हे म्हजे कूड तुमचे पासत समर्पचे तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावटाचो गोड परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझ्या बळबळ आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता बाबा ज्योच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रगत शेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या भाग्यन बापा फिलीप तेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकराक पेद्रूची काकलूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पविस्ना वरवीं जेसू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन सांग पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदर मेले ती आमच्या गोचयांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची देहा कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे मायेस सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो दोन दुतां भाग्यो जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें सुकलें प्रार्थन ह्या वेळार दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं
तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बुगूस सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर राखता. तर आमकां तुजे उदक काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमया जेस क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर तिश्कार आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण जेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमयाच्या वेळार आमी गायन गावया. R20 जेजू तुजें नांव पान 185 R20 पेज 185. जेजू तुजें नांव Baba, mi borde
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या पुताचे आवयत चौगडास काढून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणाराक जीवच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारीचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडवलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत सो मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमची सव्यास आनी सोर पोदबेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. T19 मारिये सदांच आदार तुजो पान 216. T29 पेज 216. मारिये सदांच आदार तुजो जावं शेवट्या मागण्याचो उदान तुका केल्या देखून आदार आसलो